नमस्कार. गोवा 365च्या उत्सव या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हालींच रामनम जाली, हनुमान जयंती जाली. सांतिनेज पणजी हांगा वाठारेश्वर संस्थानाचो मुर्ती प्रतिस्थापना सोहळो आयतारा 24 ते 26 एप्रिल पर्यंत विविध धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी साजरो केलो. तीन दिसाचो जगतचो कार्यक्रम 24 तारीख आज सकाळी काही प्रायश्चित्त जाले, संकल्प जालो. ताच्या नंतर दनपारां श्रींची वाजत गाजत मुर्ती जी आमी हांगा दवरिल्ली सांताक्रूज गणपती मंदिरांत, तेंच्यांची वाजत गाजत पिंपळसान मळ्यान महालक्ष्मीच्या मूळ स्थान, तेंच्यान मागीर सांखोळ्यो, तेंच्यान महालक्ष्मी देवळा कडल्यान अशी वाजत गाजत सगळ्यांनी ती वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांनी सुवासिनींनी ओवाळून ती मुर्ती हाडली. ती मुर्ती आतां हांगा हाडली. आतां हाज्या फुडेलो जो विधी जो आसा तो मागीर रक्षज्ञ होम, मागीर मंगलाचरण, हे सगळें जावन आज रातचो 12-1 पर्यंत विधी चालू आसतलो. ताच्या नंतर मागीर ब्राह्मण भोजन आसतलें. तेन्ना आयचो कार्यक्रम तितल्यान सोंपता. फाल्यांचो कार्यक्रम सकाळी 8 वाजता सुरू जाता. मंगलाचरण, गणेश पूजन पासून सगळे मुख्य विधी जे आसा, मुख्य विधीचे स्थापनेचे जे विधी जे आसा ते फाल्यां सगळे संपन्न जातले. ते सगळे विधी जाल्या नंतर फाल्यां दनपारां महाप्रसाद जातलो. दनपारां महाप्रसाद जाल्या नंतर सांजचो वाड्या वयल्या बायलांनी केल्लें एक कोंकणी नाटक सकयल आमी स्टेज घालत थंय जातलें. परवां परत तशें गणेश पूजन, सगळें मंगलाचरण जावन सगळे मेळ सगळे मूळ विधी जाल्या नंतर 11:03 मुर्ती स्थापनेचो मुहूर्त आसा. ताच्या नंतर 11:40 कलशारोहणाचो समारंभ जाता आनी ताच्या नंतर मागीर पुर्णाहुती जातली. पुर्णाहुती जाल्या नंतर विधी जे शास्त्रोक्त आनी धार्मीक जे विधी कितें आसा ते सगळे सोंपतले. ताच्या नंतर मागीर परवा सकाळी 26 तारखेक परत हें आसतलें कितें महाप्रसाद आसतलो. ताच्या नंतर सांजचो सप्तसूर माझे म्हणून गाण्याचो कार्यक्रम आसा. त्या कार्यक्रमाच्या नंतर 8 सुमार माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय पणजेचे आमदार आणि महसूल मंत्री हांच्या हस्ते ज्या कोणी आमकां हातभार लायलो, ज्यांनी आमकां सेवा दिली, त्या सगळ्यांचो पूर्ण फुलाच्या पाकळेंतून एक सत्कार आसतलो. आणि ताच्या नंतर परत मागीर गाण्याचो कार्यक्रम जाल्या नंतर 3 दिसाचो कार्यक्रम आमचो समाप्त जाता. एक्चुअल मुर्ती स्थापनेचो दीस, मुर्ती स्थापनेचो परवा दीस, मुर्ती स्थापना 26 तारखेक 11:03 मूर्ती स्थापनेचो मुहूर्त आसा.
मूर्ती म्हणजे कशी लिंगाची स्थापना आसा, लिंग महादेवाचे लिंग, तातूंत नंदी, गणेश मूर्ती, मागीर वाठारेश्वराची मूर्ती, ह्यो तीन मुर्त्यांची स्थापना आनी ताच्या नंतर मागीर 11:40 कलशारोहण. वाठारेश्वर मूर्ती जी आहा न्हू ती खंयसर तुमी हाडली, खंयसून हाडली? शिरशी. कितली वर्सां जाली अंदाज देवस्थानान? ह्या देवस्थानात कमीत कमी 80 वर्सां जायती. पयलीं देवूळ अशें आसलें काय? पयलीं दिल्लीची घुमटी. पयलींची परिस्थिती कितें पयलीं आसली? एक ल्हानशी घुमटी आशिल्ली आनी आमचे जाणटे हे हांगा पुजा करताले. लोकां कडेन कितें दक्षिणा घेवन कितें सवाय रुपया कितें दिता ते घेवन पुजा करताले आनी पुजा केल्यार सत्यनारायण पुजा केल्या नंतर तांकां प्रसाद व्हरून घराघरांनी पावयताले. कांय तेंपान हाजें हळू रुपांतर व्हडलें जालें. आमच्या हांगा ग्रामस्थांनी देवळाक आकार दिलो आनी हांगा कॉन्क्रीट घालून हें देवूळ तयार जालें. देवाची आख्यायिका अशी कितें आहा? म्हणजे अशें हांवें आयकलां की देव पावपाक वयतालो अशें भुरग्यांक. आमी आमच्या भुरगेपणांत पळयलां की हो देव रातचो सगळे कडेन भोंवतालो. तो दांडो हातांत घेवन त्याच्या दांड्याचो आवाज येतालो, खळ खळ करून मारतालो आनी कोणाकूय जर कोण वाटेक पडलो किंवा खंय शेणलो तर ताका तो हाडून घरा पावयतालो. कोण वाट चुकलो जाल्यार खंय पावोवपाचो ताका तो पावयतालो. हें आमी आयकलां. ओके. आनी आतांय बीन उगल्याक पावता तुमच्या थंय? आतांय उरल्याक पावता. हांगा आमचें सगळ्यांचें बरें जालां. आमच्या भुरग्या बाळाचेंय बरें जालां, आमी आमच्या बाकीच्या बांदवाचेंय बरें जालां. सगळ्या धन्यान आमकां ताणें हें करून दिलें, उदरगत करून दिलें, येस दिलां. म्हणून आमी आजून पासून अशें आसा. आरोग्याच्या दृश्टीन जालें? आरोग्या दृश्टीन कांयच प्रॉब्लेम ना, शिक्षणाच्या दृश्टीन कांयच प्रॉब्लेम ना. थोडे उरला पळय ते फक्त नोकऱ्या खातीर, तेंवूय बी ह्या देवान आमच्या ह्या फावटी खुबूच जाणांक नोकऱ्यो दिल्यो अशें आनी ह्या फुडेंय दितले. अशें आयकलां की हांगासर कसलोच भंय ना असो, म्हणजे कित्याक लागून दारां उक्ती दवरून वचूंक शकता अशी? हय, भायर जर कितें सुद्दां दवरलें न्ही आजून पासून चोरी जायना हांगा. कित्याक ताचो धाक आसा म्हणून. ह्याक खबर आसा की तो तांकां कितें तरी शिक्षा करतलो. ओके. मुर्ती स्थापन कोवीड जावच्या पयलीं अशेंच आमच्या हितून थरलें की मुर्ती स्थापना करची. कित्याक देवूळ येदें व्हडलें आसा आनी देवळान वाठाराचें हें ना. बाकी कडेन सगळ्या कडेन
फाटल्या 2 वर्सांक कोरोनान खवदळ घातलो. सांस्कृतीक आनी भौशीक कार्यावळींनी आडमेळी आयली, पूण अंदू लोकांनी हुस्क्या बगर धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी उमेदीन मनयल्यो. उजगांवच्या गांजा गांवांत गांजेश्वरी शांतादुर्गा देवीचो पयलो वर्धापन दीस जालो. व्हडा संख्येन भक्तांनी हजेरी लावन देवीचो आशिर्वाद घेतलो. पोरू गांजा नवें देवूळ बांदून गांवकारांनी शांतादुर्गेचे मुर्तीची पुनर्प्रतिश्ठापना केल्ली, पूण कोरोनाक लागून जायत्यो कार्यावळी रद्द जाल्ल्यो. ह्या वर्सा देवीच्या पयल्या वर्धापना दिसा निमतान गांवकारांनी सगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. देवीक अभिषेक, लघुरुद्र, बायलांच्या हातीन कुकूम पुजा, आरती उमेदीन जाल्यो. लोकांनी महाप्रसादाचोय लाव घेतलो. पळयात. सांजे वेळार देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडली. उपरांत मानेस्तांचो आनी गांवच्या ज्येश्ठ भजनी आनी नाट्य कलाकारांचो शाल आनी श्रीफळ दिवन भोवमान केलो. उपरांत राती कडेन गांजेश्वरी कला संघान संगीत वस्त्रहरण हें विनोदी नाटक सादर केलें. पळयात. माझ्या चांगल्या गाण्याची वाट लावून टाकली आहे. चला नारळ ठेवूया. काय बाकी पोरा, मास्तराची आज्ञेची असत. मास्तराने हुकूम सोडल्यावर धापकन पुढे गेले. माका म्हटला काय धरण धरण कोसळून पडला. गोवा 365 खातीर गांजेच्यान श्वेता गांवकर. मोरजी पेडणेचे नांव व्हड करपी संगीतकार शिवानंद दाबोलकार आनी स्नेहल गुरव कारखानीस हांचो दाडाची वाडी धारगळकरांनी भोवमान केलो. त्याच बरोबर ह्या दोनूय कलाकारांचे प्रतिभेची ताकद आनी प्रतिमेची प्रचिती हाडून दिवपी जय भवानी ह्या इतिहासीक नाटकाचे केल्ले सादरीकरण हो दूद साखरेचो योग जावन रावलो. पेडणे महाल नाटक मोगी तेतून इतिहासीक नाटकांचेर पेडणेकारांचो चडच मोग. शिवाजी महाराज हो त्यांचो आदर्श राजा. नाटकांच्या रुपान धारगळ दाडाची वाडीच्या कलाकारांनी छत्रपतींक नाटकाच्या रुपान मानाचो मुजरो केलो. आयतारच्यान हांगा नाट्य महोत्सव चालू आसा. विविध धर्मीक कार्यावळी जाल्यात. आयतारा सांजी जोडवी समर्पण जालें. सोमारा दशावतारी नाट्य प्रयोग जालो आनी मंगळारा राती कडेन देवस्थान आनी ग्रामस्थांचे वतीन मोरजेचो अष्टताशी संगीतकार शिवानंद दाभोलकार आनी युवा प्रतिभा स्नेहल गुरव कारखानीस हांचो भोवमान घडोवन हाडलो. रत्नागिरीचे राज्य संगीत नाट्य सर्तीत दोगांनी संगीत आनी गायना खातीर पयली इनामां जोडून गोंयचें नांव व्हड केलां. मंगळारा दाडेश्वर कलासंघ दाडाची वाडी धारगळ निर्मित जय भवानी ह्या इतिहासीक नाटकाचे मंचन जालें. दिग्दर्शन ज्येष्ठ रंगकर्मी रामदास परब, संगीत दिग्दर्शन शिवानंद दाभोलकार, तालसंगत तुळशीदास परब, नेपथ्य अस्नोडच्या दीपज्योती रंगमंचाचे असले. मनाचेर मोनेळ घालपी शिवानंद दाभोलकाराची पदां, स्नेहल गुरवाचो प्रभावी गद्य आणि पद्य आविष्कार, उत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि वीररसातलो अभिनय ह्या सगळ्या तंत्रीक गजालींक बरो सांगात दिल्ल्यान नाटक खूबच रंगलें. तुझ्या सुंदर लावण्या रूपाला हलवून मी माझा कृष्णा विसरत होतो. निर्मला, तुला भाऊ असा घेऊन समाधानी राहा असा वाटतं.
बापालाही सांग माझी घोरपड्याच्या जाळ्यानं फसून जाऊ नकोस म्हणून. गोवा 365 खातीर धारगळ पेडणेच्यान जवाहर बर्वे. आता पळोवया साईबाबा मूर्ती स्थापनेच्या दिसा निमतान विविध कार्यावळी जाल्ल्यो. लोक कलाकारांनी सादर केल्लो लोकनाच. रंग्यान गे असे पहिले नमन करू सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे खेळ गे माये जोगिनी लल्ला सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे खेळ गे माये जोगिनी लल्ला सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे दुसरे नमन करू चंद्रा सूर्यासी बा सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे खेळ गे माये जोगिनी लल्ला सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे खेळ गे माये जोगिनी लल्ला सरस्वती शारदा. रंग्यान गे असे धीमी मधुरा वाजे हरी
तुझो माये चौरंगी घोड्याचो रथान मायेक बसया भांगराळे गोय माझे भांगराचा रूपान भांगराळे गोय माझे भांगराचा रूपान मायेक भजान टेल्या रथान मायेक बसया नवरूपानी नटल्या माझी आई नवरूपानी नटल्या नवरूपानी नटल्या माझी आई नवरूपानी नटल्या आणि आयची ही उत्सव कार्यावळ आमी हांगा सोंपयता. मेळया अशेच गोंयांतले विविध उत्सव सण परबो पळोवपाक फुडले कार्यावळीत. देव बरें करूं.